तीन दिसाचे अधिवेशन म्हळ्यार लोकशाहीचो खून, मुख्यमंत्र्याची चल्ला हुकुमशाही, सरकाराचो अर्धकुटो वावर. 3 दिसाच्या अधिवेशनावेल्यान विरोधकांचो सरकाराचेर फूक. एनईपी खाला 6वीची पुस्तकां प्रिंटींग सुरू. 10वे खातीर पयलींचीच. SCERTची संचालक मेघना शेटगांवकाराची माहिती. 1 ते 3 मेरेन अनुसावन एनईपीचो विचार. $232 LDC पोस्टा खातीरची स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाची रोकडीच CBT 3 परीक्षा. 14,000तले 464 उमेदवार दितले स्किल टेस्ट. नेवरा रेल्वे स्टेशनाक थळव्यांचो विरोध. वाठारांतली खाजना काबार जातली म्हूण थळव्यांचो दावो प्रकल्प फुडें व्हेल्यार आंदोलनाची आमदार विरेश बोरकाराची शिटकावणी. कोरगावा सुरावले केळशे लाटंबरसे ग्रामसभा. केळशी हायवे कोरगावा लाटंबरसे पंचायत सचिवाच्या कामाविषयी चर्चा जाल्यार सोरावले ग्रामसभेच्या कामकाजाचेर थळावे बेजार. सगळ्या सरकारी हॉस्पिटलांनी सबसिडायज रेटीन सरकार दितलो केअरटेकर. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेची घोषणा. कॅन्सराचेर बरे उपचार दिवंक यत्न. मयाक मेगा हेल्थ कॅम्प. काणकोणा खोतीगांव वाठारात परवाने घेवच्या आदी राना खात्याचें बांदकाम म्हूण बोवाळ. थळव्यांनी काम उडयले बंद. आमदार तवडकर म्हणटा उठ सूट कितेंय करचें न्ही. पक्षाक जाय जाल्यार आपूण पक्षा खातीर आसा. पक्षाक नाका जाल्यार आपल्याक स्वताच्यो गजाली आसात. काँग्रेसीचो ज्येष्ठ नेतो शशी थरुराचें वक्तव्य. दिल्ली उपरांत आता उत्तर प्रदेशात 2.8 मॅग्निट्यूड ताकीचे भूकंपाचे धपके. गाझियाबाद वाठारात भूकंपाचे धपके. धर्म आणि संस्कृतीच्या आधाराचेर लोकांमदीं फूट घालपाचो काय राजकीय फुडाऱ्यांचो यत्न. प्रधानमंत्री मोदीचे वक्तव्य. फॉरेन पॉवराचोय जाता वापर.